नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। पर्रीकाराचो जीएमसी चौथो दीस डिस्चार्जाचे निश्चित ना। सीएमान चार्ज दिवंक नाशिल्ल्यान फायली तुंबल्यो। मायनिंगाचेर सर्वपक्षीय बसका ब्रेस्तारा। गोयच्या आर्थीक स्थितीचेर सरकारान श्वेतपत्रिका काडची। मुख्यमंत्र्याची भलायकी हालिल्ल्यान प्रशासनय हाल्ले। पर्रीकाराचे सुवातेर सरकार सांबाळपी कोणूच ना, काँग्रेसीचो प्रस्न। डेब्री कोयराक सरकार अजून जाग्यात सोदता। हायकोर्टाक जाप। रस्ते कुशीचे डेब्रीचेरूय खंय उपाय काडटले। मेर्शीची शेतां ओल्ड गोवा बायपासा वयल्या कोयराच्या राशी वयल्यान सरकाराचेर बडी। मांद्र्या वेलसांव दर्यावेळांक ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन नाका म्हूण बोवाळ जाल्या उपरांत मिरामारूय तेंच। थंयूय रापणकारांचो आवाज। फाटल्या दारान मरीना हाडपाचो दुबाव। एफसी गोवाचे फोर्सा गोवा फाउंडेशनाची गोंयकारांत सगळे तरेन मजत। भुरग्यांक संवसारीक दर्जाचे एथलीट करपाचो को-ओनर विराट कोहलीचो हावेस। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक जीएमसी 4 दीस जाले। आज फाल्यां करीत आता ब्रेस्तारा एक वेळ डिस्चार्ज मेळूंक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात। दुसरे वटेन सीएमान चार्ज कोणाकूच दिवंक नाशिल्ल्यान फायली एकार एक तुंबतात। मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेंत नित्याक बारीक मोठ्या कामाच्यो 100 तरी फायली येताच। तातूंतच मायनिंगे वेली सर्वपक्षीय बसका ब्रेस्तारा आपयल्या। पर्रीकारान खंय जीएमसीत ती वासपूस केली। 14 दीस जाले मुख्यमंत्र्यांची भलायकी हाल्ल्या। जीएमसीत परत ॲडमिट जावन 4 दीस जाले। बुधवारा तांची प्रकृती सुदारल्या आणि ब्रेस्तारा सकाळी एक वेळ डिस्चार्ज मेळूंक शकता म्हूण हॉस्पिटलांत यो वच करपी एकलो बीजेपी वालो आमदार मंत्री ऑफिशियली उलोवन दाखयता। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती प्रमोद सावंत, PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन बुधवारा जीएमसीत वचून पर्रीकाराची वासपूस केली। Speaker Dr. Pramod Sawant is there, me is there, after that Vijay Sarvasai is there, Babu Kawlekar, Shivraj Jirani, Deepak Prabhu, then Prasad Gaonkar, and also Nilesh Kavna. Nilesh Kavna is actually very hard to take all the people to Delhi to meet all required person in this matter and to go on mining industry. And for that, tomorrow we can meeting at 5 o'clock. It is to discuss all the mining issues, including what are the pros and cons we can decide on this matter, and also to form the issues to discuss at the same time. सीएम आसतना मिटिंगेसो तेंचे तुमकां इनपूट दिले आता का? At this stage, I don't want to declare anything because CM may also come tomorrow to committee. I don't know. एक दीस वता तशे फायली तुंबूंक लागल्यात। नित्याक 100 फायली मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरात येतात। फाटले 14 दीस मुख्यमंत्री दुयेंत। हँड ओव्हरूय दिल्लो नाशिल्ल्यान प्रशासकीय तशेंच फायनान्शियल अप्रुव्हलाच्यो कितल्योश्योच फायली तश्यो तुंबल्यात। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक उपचार सुरू करून जाले 14 दीस। आदी मुंबय आणि आता 4 दीस जाले मुख्यमंत्री जीएमसीत ॲडमिट। तात्पुरतो चार्ज देऊन आडकल्ल्यो फायली तडीक लावपाची चिन्ह ना। दिसाक येता मुख्यमंत्र्यांचे कचेरेत 100 फायली। मुख्यमंत्री नाशिल्ल्यान कांय मंत्री खात्यांनी फायली फुडेंच धाडूंक नात। 24-25 फेब्रुवारीक जावपाची मायनिंगावेली बसका जालीच ना। नवी टेंडरां बिलांच्यो फायली आडकल्यो, कांय खात्यांनी धाडूंकूच ना। इतले मजगती मायनिंगावेली सर्वपक्षीय बसका ब्रेस्तारा जाता म्हूण कळटा। मायनिंगाचेर सर्वपक्षीय बसकेचे उतर सरकारान विधानसभेत दिल्ले। ब्रेस्तारा मायनिंगावेली सर्वपक्षीय बसका सांजे मिनिस्टर ब्लॉकान। बसकेक सभापती प्रमोद सावंत, मंत्री सुदीन ढवळीकार, काँग्रेसीचे आमदार, विरोधी पक्ष फुडारी आसतले। मायनिंग बेल्टांतले तशेंच युतीचे आमदार आसतले। बसकेक जाता तो निर्णय घेवन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंय सरकारान राज्याची आर्थीक स्थिती स्पष्ट करची, श्वेतपत्रिका जारी करची म्हणून काँग्रेस मागता।
मुख्यमंत्री पर्रीकाराची भलायकी हाल्ल्या ताजे बरोबर प्रशासनूय ठप्प झाला। मुख्यमंत्र्याचे सुवातेर सरकार पक्ष वा मित्र पक्षात कोणूच ना काय म्हणून काँग्रेसीचो प्रश्न। पर्रीकाराचो खंय ताच्या मंत्रिमंडळातल्या कोणाचेरूच विश्वास दिसना। I would like to know from the government whether the state government is at all in a position to run this state. It appears they don't have machinery, they have no capacity to run this state, and therefore they should themselves do some rethinking. Except one Mr. Parrikar, it appears they don't have any person. Whole machinery has collapsed. State is in debt, high debt, and I appeal to the government to issue a white paper on their financial status today. There are so many issues pending. How they are going to solve the present mining crisis? But when you are not there at all, the mining minister not there at all, it is very, very difficult to run that department. Hundreds and thousands of workers are presently unemployed. Small traders are unemployed. Workers working on trucks, barges, they are unemployed. What are the solutions? What is your roadmap to solve this issue? Obviously, Chief Minister is not in a position. We sympathize with him. But he should not take an attitude which is not becoming of a good government. If he cannot do his duties, he should entrust a job to his other colleagues. If he doesn't do it, it means that he doesn't have faith in any of his MLAs or ministers. He has no confidence in his own colleagues. He has no confidence in his party, and he has no confidence in the allies. मादेचेर खंय अमित शान गोय आणि पर्रीकाराकूय विकलो। पहिली गोष्ट आमी जाणा की आता गोंयाक ताणें विकून उडयलें आनी पर्रीकाराक विकून उडयलो. दिस इज सबस्टन्स. गोंयाक आनी पर्रीकाराक अमित शान विकून दिलो. बिकॉज Amit Shah has said, if we get elected, we will solve this mother issue. That is in the interest of Karnataka. He is taking open side of Karnataka only. Whereas we do some sort of balance because we have got Goa at heart, also Karnataka at heart. Let the tribunal solve the issue. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.